नमस्कार, वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड विथ GPA फ्रॉम माय गोवा नेटवर्क. आयज आमी आसा श्रीपाद भाऊच्या ऑफिसा भायर आनी तांकां आमी आयज खूब कितें कितें प्रश्न विचारतले आनी आमी खबर करून घेतले की एज अ यूथ तो आमी युथा खातीर कितें करपाचो आसा. आनी ऑफकोर्स जी गोंयची पूर्ण जनता आसा, चडशे लोक अशें दिसता की तेंच्या फाटी आसा, पूण आमकां आयज कळून येतले की तांकां कसो प्रतिसाद मेळटलो. आनी ऑफकोर्स आमी तांकां कांय क्वेश्चन विचारपाचे आसा आनी ते क्वेश्चनाचेर ते कशे आन्सर दितले हे आयज आमी पळोवया. आयज आमच्या वांगडा श्रीपाद भाऊ आसा. श्रीपाद भाऊ, तुमकां येवकार आमच्या प्रोग्रामाचेर. तुमकां विचारपाक सोदता, आतां आमी आमचे जे एनवायरमेंट आसा गोंयचे तेजेर खुबसो प्रॉब्लम येता आमकां. आनी आमी पळयलां की फूल देशभरानूच, गोंयानूच न्हू अशें की देशभरान जे आमचे सिटीज आसा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, खूब गरमी जाता थंय. आनी ह्या म्हयन्यान तर आतां पावस ना आनी खूब गरमी जाता. सो तेज्या खातीर एज एन MP, इलेक्टेड MP ऑफ नॉर्थ गोवा, तुमी कितें मेजर्स घेतले तेजेर फुडें डिफॉरेस्टेशन कमी करपाक वा आनी कितें? एक्झॅक्टली. सध्या पयलीं हांव जे इनिशिएटीव आमी घेतल्यात आनी हे इनिशिएटीव फक्त इंडिविज्युअल घेवन जावचे ना. सरकारी स्तराचेर किंवा ज्यो संस्था आसात किंवा प्रत्येक इंडिविज्युअल आसा हाणें जर हे काही इनिशिएटीव घेतले न्ही तर खुबशे जे काही गरमेचे त्रास किंवा गरमी वाडपाचे प्रकार जे आतां चालू आसा त्या हातून प्रत्येकान हाची काळजी घेवपाची गरज आसा. त्याच बरोबर दर म्हज्या वाडदिवसा खातीर जवळ जवळ हांगा एक 3-4 हजार प्लांट आमी वाडटात प्रत्येकाक, की प्रत्येक येयलो की म्हणजे एक व्हरून आज लाय तुज्या हातूंच्यान. म्हणजे जवळ जवळ 3-3.5-4 हजार प्लांटेशन त्या एका 8 दिसांक लागतात. आनी अशें तरेन प्रत्येकान प्रयत्न केलो आपल्या त्या म्हयन्यान एक 2 झाडां हांव लायतलो, 2 माडाची कावतले लायतलो किंवा अन्य कितें हाजी फळांची झाडां लायतलो जाल्यार ते दोनूय वटी फायदे. म्हणजे ही जी गरमी जी कितें वाड जाल्ली आसा त्या एनवायरमेंटाक प्रोटेक्ट करपाक झाडांची पयली गरज आसा आनी ती जर आमी प्लांटेशन केलें जाल्यार खूब पद्दतीन आमी कमी करूं शकतले. अशे तरेचे युथांक प्रोत्साहीत करून जवळ जवळ हांवें एक प्लांटेशन जवळ जवळ 1200 काजू हांवें म्हज्या जुन्या घरा कडेन आमचो ते प्लेस आशिल्ली खाली आशिल्ली तर 1200 कलमां हांवें लावन घेतलीं. फायदो कितें फायदो मेळटलो म्हत्वाचें न्ही, पूण प्लांट जाल्यार निश्चितपणे आमी ह्या सगळ्या हाका मदत करूं शकतले. अशे इनिशिएटीव जर प्रत्येकान घेतले जाल्यार ह्यो गोश्टी जावंक शकता. एक बऱ्यापैकी श्रीपाद भाऊ हांगासर आमकां उतर दिला आनी तेंच्यांनी सांगलां की ही जबाबदारी फक्त गव्हर्मेंटाची न्हय की इवन लोकांनी स्वता वचून भायर झाडां लावंक जाय. भाऊ, तुमकां आनी एक हांव प्रश्न विचारपाक सोदता की आतां आमचे जे फॉरेस्ट कवर ऑलरेडी आसा, एक प्रश्न न्ही तो, एक मे बी एक मागणी ती तुमच्या कडेन की कितें तरी तेज्या खातीर एक रूल हाडचो की गोंयचे जे कल्चर आनी जे आमचे फॉरेस्ट कवर जे आसा ते एक वाचोवपा खातीर एज एन MP आमी तुमचे कडेन एक्सपेक्ट करता की फुडें इलेक्शन तुमी जेन्ना जिखून येतले तेन्ना आमी तुमचे कडेन एक्सपेक्ट करता की एक कितें तरी रूल हाडचो. दीस इज फ्रॉम द यूथ, कित्याक हांवें खुबशे जाणां विचारलेले आसा ते सद्दां तेंचें सेम मत आसा की एक कितें तरी रूल हाडचो की हे जावंक जायना, जे डिस्ट्रक्शन जाता आतां सद्या ते जावंक जायना म्हणून. रूल ऑलरेडी आसा पूण ताचें इम्प्लिमेंटेशन सरकारी स्तराचेर बरें जावंक जाय. आनीक हें जर इम्प्लिमेंटेशन वेवस्थीतपणे जालें, फॉर एग्जाम्पल पयलीं आमी जेन्ना स्वता हांगा गोंयान जेन्ना कोणी आमकां म्हणटाले की म्हजी मॅच्युअर जाल्लीं झाडां आसात ती कापपाक जाय जाल्यार आमी ती घेताले आनी सरकारी रूल कितें आशिल्लो, एक झाड कापलें की तुवें 5 झाडां थंय नवें सॅम्पलिंग लावंक जाय आशिल्लें. तें आमी सामकें सिरियसली आमी ते लायताले आनी रूल आसा म्हणून जायना परंतु इम्प्लिमेंट करून घेवप हें आसा. आनी म्हणून कायदो ऑलरेडी आसा पूण तो वेवस्थीतपणे इम्प्लिमेंट जाता हाजे कडेन आमकां लक्ष करचें पडटलें. आनी एक मुद्दो जातूंतल्यान तुमी पळय एनवायरमेंट सांबाळपाक आनी कितें पडटलें. आज वेगवेगळे तरेच्यो कंपनी आयिल्ल्यो आसात आनी इलेक्ट्रीक व्हेकल हो एक ताजेर पर्याय आसा. कारण हें जर फ्युएल जें आसा तातूंतल्यान इतकी गरमी जाता आनी त्यामुळे आमी हळू हळू पेट्रोल डिझल सोडून ह्या EV फ्युएलाचेर आमी EV काराचेर आमी वचूंक जाय. तेन्ना तो एक आमी खूब बऱ्या पद्दतीन हें करूंक शकतात. आतां तुमी EVचो जेन्ना मुद्दो हाडलो तेज्या वयल्यान म्हाका आनी एक मुद्दो याद येता की आतां आमचे जे गोंयचे पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम आसा ते पयलींच्या काळांतल्यान अजून तशेंच सेम तशेंच आसा, कांय चड भितर बदल जावंक ना. ऑफकोर्स तुमी आतां थोड्यो EV बसीस हाडल्या, मडगांव टू पणजे तुमी शटल सुरू केला. अशें जेन्ना रिसर्च करता तेन्ना कळटा आमचे जेन्ना MLAs बी इवन फॉरेन हेका वयता की थंयसर इन्फ्रास्ट्रक्चर पळोवन ते गोंयान इम्प्लिमेंट जावंक जाय. सो आतां तुमी पळयात स्पेन जी कंट्री आसा वा युरोपाक कंट्री आसा तेंचे कडेन खुबशे बरे पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम आसा. ते तुमकां कितें दिसता की गोंयान हाडचे काय कितें करचें, तुमच्या मतान कितें दिसता? ऑलरेडी ह्या हातूंतल्यान गोंयान हें जावचें म्हणून आमचे प्रयत्न सुरू जाल्ले आसात. आनी एक बरी खबर तुमकां सांगपा म्हणल्यार जवळ जवळ
50 EV बसीस ज्यो कदंबाक दिल्या तातूंत म्हजे सहयोग तांकां आसा. हांवें स्वता वचून कदंबाची कमिटीक बरोबर घेवन ह्यो 50 बसी तांकां ऑलरेडी सँक्शन करून दिल्ल्यो आसात आनी त्यो थोड्यो आतां आयिल्ल्यो आसा. उरिल्ल्यो सगळ्यो ह्या काही काळांत नंतर त्यो कदंबाक मेळटल्यो. पण अशे पद्दतीन जर आमी ह्यो बसीचो प्रवास सुद्दां हो जर पब्लीक हें जर केलें जाल्यार खुबशे व्हेकल्स आमी करूं शकतात. एक हिमाचल प्रदेशाक आमी उदाहरण आयकल्लें. कारण फॉर एग्जांपल आल्तीन आमचे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आसात. गव्हर्मेंट सर्वंट थंय सगळे रावतात आनी ते प्रत्येक जाण आपआपले व्हेकल घेवन पर्वरे ऑफिसान आपआपले वतात. पर्वरे एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान वतात, सेक्रेटरीएटीन वतात. हांगा तर एकच व्हेकल दवरलें, एक मिनी बस EV दवरली जाल्यार जवळ जवळ मिनी 20 सिटराची जर जाल्यार 20 गाडयो कमी जातल्यो आनी फ्युएल कन्जम्पशन एक हें जातलें. आनी अशे तरेचे उपाय सरकाराक आमी ऑलरेडी म्हटल्यात आनी सरकार ते करपाचे हातूंतल्यान आसा. कारण तांचोय फायदो आनीक एनवायरमेंटाकूय आमी खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न तातूंतल्यान जातलो. अशीच मागणी आसा की हे मातशें एक्सपिडिएट करचे आनी बेगीनच्या बेगीन हे जे आमी उपाय इम्प्लिमेंट करूंक सोदतात ते येवचे. आनी एक आखिरचो मुद्दो तुमच्या फुड्यान मांडूंक सोदता की आयचे जे यूथ आसा, ऑफकोर्स सगळे लोक म्हणटा की तेंचो मेन प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट आसा आनी कितें आसा. तुमकां कितें दिसता आनी तेज्या भायर कितें प्रॉब्लम आसूं शकता युथाक आनी तुमी तो कसो सॉल्व करतले? कित्याक आयज खुबशे यूथ आमचे हो व्हिडिओ पळयता, इंटरनेटाचेर सगळे सोशल मिडियाचेर आसता, एक्टीव आसा. सो तांकांय कळूंक जाय की कित्याक आमचे नवे वोटर्स खूब आसा ह्या फावटी आमी जर डेटा पळयत जाल्यार. सो तुमकां कितें दिसता आनी अनएम्प्लॉयमेंट शिवाय आनी कितें इश्यू आसूं शकता? म्हाका दिसना अनएम्प्लॉयमेंट हो इश्यू सुद्दां हो खंयचो आमचो खंय तरी तकलेचो विशय. प्रत्येक एक चुकीची पद्दत जी जाला, हांव एज्युकेशन घेता हें बरो जॉब मेळोवपा लागून, हो पयले कॉन्सेप्ट आमी खंय तरी ताचो विचार करचो पडटलो. एज्युकेशन हें नॉलेज खातीर आसता. जॉब मेळपाक जॉब हे सेकंडरी बाब आनी म्हणून तें तकलेक बशिल्लें आसा. हांव ग्रॅज्युएट जालो तर म्हाका ताबडतोब लगेच म्हाका जॉब मेळटो अशे तरेची एक भावना प्रत्येकाच्या तकलेन सरता. पूण हांव सगळ्यांक अपील करतां, गव्हर्मेंट जॉब जावं कितें जें आहा, पयलीं इंडस्ट्री खंय आशिल्लो, संपूर्ण आमचो गोंय हें पयलीं जगतालें काय ना. पयलीं गव्हर्मेंट सर्वीस हितून कोण वचपाक सुद्दां नकार दिताले, म्हाका गव्हर्मेंट सर्वीस नाका, म्हाजें हांव ओन करतां, अशी तरेची परिस्थिती आशिल्ली. पण आज जी प्रत्येक जाण गव्हर्मेंट नोकरी करता, प्रत्येकाक म्हणजे सत्य हें आहा की प्रत्येकाक नोकरी मेळूं शकना. त्यामुळे आज जे तरेतरेच्या माध्यमातून जे काही आज आमचे कडेन जे पर्याय आसात, फॉर एग्जांपल मोदीजीन मुद्रा योजना काडली, तातूंतल्यान हाजे कमी व्याजाचे लोन काय प्रत्येक जर धंदो जर ल्हान धंदो जो उबो केलो, आपणें उबो केलो जाल्यार आज तो सर्वायव जावंक शकता. आनी आज आमी चित्र पळयतात, ह्या सगळ्या हातूंतल्यान मुद्रा आसतली, स्टँडअप आसतलें, स्टार्टअप आसतलें, हातूंतल्यान जे लोनाची जी वेवस्था जाल्या, आज जे फायनान्स विदावट सेक्युरिटी विदावट हें मेळटा, तातूंतल्यान आज लाखो तरुणांनी आज धंदो उबो केला आनी ताचो धंदो इतको बेस्ट चलता आनी त्या धंद्यात ताणें स्वता एम्प्लॉयड जालो, परंतु आनी 10 जाणांक आपले बरोबर ताणें काम दिल्लें आसा. होच उपाय जो आसा हो एम्प्लॉयमेंट ना करपाक हो उपाय म्हाका दिसता कारगर ठरतलो. आनी प्रत्येकान हाचो विचार करचो, नोकरी फाटल्यान न लागता स्वताच्या पांयाचेर उबो रावन आनी स्वतंत्रपणे आपलो धंदो केलो. आज सगळे कडेन डिमांड आसा. फॉर एग्जांपल गोंयचें जें मार्केट जें आसा तें मार्केट आज खुबश्या हातूंनी म्हणजे गोंया भायल्या तरुणांनी कॅप्चर केल्लें आसा. पण आमच्या हातूंतल्यान ट्रेडिशनल जो आपलो स्वताचो बिजनेस आसा तो करपाक आमकां खंय तरी लज दिसता अशें म्हाका दिसता एकूण. आनीक त्या हातूंतल्यान ट्रेडिशनल धंद्याक तांचे कडेन ते एक्सपिरियन्स आसता, त्याच्या DNA तांचो जो आपल्या कुटुंबान केल्लो धंदो आसा तांच्या भितर आसता आनी तो एकदम बरो करूं शकता. हेचो अर्थ कितें, हांव सगळ्यांक म्हणटा की तुमी ते धंदे करात अशें न्ही. आज शेतकाराचे भुरगो शेतांक वचना, ताका ती शेतांत काम करपाक लज दिसता. आमचे सारके म्हाजे सारके ट्रेडिशनल धंदे आहा तांकां त्या धंद्यांक वचपाक हें दिसता. पण हें चुकीचें आसा. अशें जाल्यार फक्त नोकऱ्यांनी तरुणाच्यो इच्छा भागची ना, तांणी धंद्यांत उतरचें आनी आपली उदरगतून घेवची असो म्हजो तांकां सल्लो आसा. एकदम बऱ्यापैकी भावन सांगलेलें आसा हांगा मेसेज की प्रत्येक मनशान स्वता एंटरप्रिनरशीप घेवन फुडें वचपाक जाय. कित्याक सगळेच लोक पळयता की गव्हर्मेंट जॉब अशें फाटल्यान धांवता. भाऊ हेजेर एक आखिरचो क्वेश्चन म्हाजो की अशें आतां खूबदां जाता की जेन्ना निवडून आयिल्लो MLA आसता तो स्वता सांगता आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांक की तुमकां गव्हर्मेंट जॉब मेळटले. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें? हें एक्चुली चुकीचें आसा, एक्चुली तशें म्हणूंक जायना. गव्हर्मेंट जॉब हे गव्हर्मेंट कोण MLA किंवा हे दिना, तांच्या कॅलिब्रा प्रमाणे तांच्या मेरिटा प्रमाणे हे जॉब हे दिवंक जाय ही आमची भावना आसा. म्हणून जॉब क्रिएशन करप जे खाली आसा ते भरून घेवप, जे जाय तितकेच. म्हणजे खंय तरी 10 जाय आनी हांव 20 भरले हें जावंक जायना. हे लोकांच्या पयशाचे अपव्यय आसतलें आनी त्यामुळे जें कितें जाय तें तितलें हें करून लोकांक दिवपाचें काम जें आहा
ते सरकार करता आणि सरकारान ते करपाक जाय आनी त्यामुळे ही अशी ह्या पद्दतीन आमी फुडें वचप म्हाका बरोबर दिसना कारण तेच महोदय म्हणले प्रमाणे आमी जर एश्युरन्स दिलें जाल्यार तो मागीर निराश जाता आनी म्हणून हाजे प्रमाणे ताका प्रत्येकाक जॉब मेळचें ही आमची भावना आसा त्याच प्रमाणे जॉबाचेर न रावता परत एकदां हांव रिपीट करता प्रत्येकान आपआपले जे काही ट्रेडिशनल धंदे आसा हातूंतय थोडें लक्ष घालचें जॉब केन्ना मेळटलो तेन्ना मेळटलो तेणें अवश्य वचचें पण ते सोडून घरा बसचो न्हय बेकार बसचो न्हय इतलें म्हजें तरुणा कडेन रिक्वेस्ट आसा एकदम बऱ्यापैकी आन्सर दिलेला आसा भाऊन आणि भाऊ तुमच्या खातीर एक लास्ट एक मजेचो क्वेश्चन अशें आतां तुमी इतले इलेक्शन करता इतले सगळे कडेन भोंवता प्रचाराक भोंवता तुमी 25 वर्सां आतां ऑलरेडी वयर आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटान काम केलेलें आसा तुमी जेन्ना स्ट्रेस जाता तेन्ना तुमी खंयचें गीत आयकता जमलें जाल्यार पळय सादारण शास्त्रीय संगीत किंवा मराठी संगीत हे निवांतपणे ओके थँक्यू भाऊ तुमकां बहुत मनांतल्यान एकदम धन्यवाद की तुम्ही इतले बरे आमचे इंटरव्यू दिलो आणि एक बऱ्यापैकी तुम्ही मेसेज दिली विच आय लायक द मोस्ट की युथांनी फुडें येवंक जाय जर कितें इश्यू आसा स्वता यू मस्ट पार्टिसिपेट युअर सेल्फ विथ द गव्हर्मेंट टू सॉल्व ऑल दीस इश्यूज थँक्यू थँक्यू देव बरें थँक्यू देव बरें